मडगांव चोरट्यांनी 3 दुकानां फोडली। इलेक्ट्रिक सामानांचे दुकान, कपड्याचे दुकान आणि प्लास्टिक आयटम विकपी ह्या 3 दुकानांची शटरां तोडून चोरट्यांनी लायटीची उपकरणां, कपडे आणि रोख रक्कम फारायली। लायटीच्या दुकानांतल्यान सुमार 25,000 जाल्यार कपड्याच्या दुकानांतल्यान सुमार 40 ते 50 हजाराचो माल आणि रोख रक्कम फारायल्या। मडगांव पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामा केला। फुडलो तपास सुरू आसा। कभी हो गए और क्या लेके गए? कुछ पेमेंट भी बड़ा लेके गया अंदर। कितना पेमेंट था? 25,000 कुछ का अंदर। 25,000 और माल बिल लेके गया है? मालूम पड़ेगा, अभी मालूम पड़ेगा लेके चेक करेगा। आपका सीसीटीवी था ना यार? बाजू में है हमारा। मिला उस पे? मिला 5 लोग का। 5 लोग थे। काल राती मडगांवा भितर 3 दुकानां चोरट्यांनी फोडली। ही 3 दुकानां जी आसात ती मार्केट एरियांतच आसात, म्हणजे पोलीस स्टेशनाच्या एक 200 मिटर एरिया भितर आसात। एक इलेक्ट्रीक शॉप आनंद इलेक्ट्रॉनिक्स तागेले जवळ जवळ 25,000 सुमार माल व्हेल्लो अशें फातरावान सांगिल्लें आसा। तर इलेक्ट्रॉनिक सामानाचे आयटम्स आशिल्ले ते चोरांनी चोरून व्हेले। ताजे नंतर खूब म्हणटा तें एक कपड्याचें दुकान, ते दुकान फोडून तांणी 40 ते 50 हजारां सुमार माल म्हणजे कपडे आनी थोडी कॅश आसतली ती चोरून व्हेली। पुलीस आज सकाळ फुडें जेन्ना कंप्लेन आयली थंय पुलीस पावले आनी तांणी सगळो पंचनामो केल्लो आसा। मेन म्हणजे हे चोर जे आसा ते शटर बँड करून भितर सरले आनी ताजे नंतर तांणी चोरी केली। चोरयांचें सत्र थांबून थांबना, दक्षिण गोंयांत चोरयांचें सत्र चालूच आसा आनी हें आतां घडत आसा। मडगांव बाजारांत परतें दुकानां फोडपाक चालू आसात। डॉग स्क्वॉड येवन गेला हांगा, त्याच बरोबर फिंगरप्रिंट्स तेय येवन गेले आनी तांणी सद्या तपास चालू केल्लो आसा। पूण चोरयेचें सत्र थांबना, रातची पेट्रोलिंग जायना अशें हाजे वयल्यान दिसून येता आनी हाका लागून बाजारांत सुद्दां ही चोरयांची शॉपां जी आसात बाजारांतली ती फोडपाक तांकां रान मोकळें आसा। म्हणटकीर मडगांवच्यान हांव गौरव